हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली. खूप दिसांनी अशें वेलकम करपाक खूब बरें दिसता. आनी स्टॉल आमचो बंद आसा, त्या कारणां खातीर म्हाका व्हिडिओ काडपाक मेळ्ळो म्हणजे आतां 2-3 दीस जाले आमी घरा आसा. पण अनफॉर्च्युनेटली कित्याक बंद आसा तें सांगता पयलीं. कित्याक श्रीदेवी लहराईची जात्रा आनी गो म्हाजा दोन. पण अनफॉर्च्युनेटली आजून ताका तिर्तां घेवपाक मेळोंक ना कांयशे कारणां खातीर. सो व्हिडिओ काडया म्हटल्यार आयज एटलिस्ट ऑलरेडी 3 दीस जावन गेले आनी 2-3 दिसूच उरल्या. आनी तुमकां पयलीं म्हाज्या गार्डनाचो लूक दाखयता. आनी हांवें ब्रेकफास्टाक केला पोहा, पीनट्स घालून. एक्चुली हांव रोस्टेड मखाना घालूंक सोदतालें, मागीर म्हटलें आसूं हेंच करया. कित्याक हांव एकल्या खातीर रांदिना. तो धोरण आसल्या कारणान देवळान वयता. देवळांतलें जेवण घरा हाडटा, नाजाल्यार आयच्यान तो देवळान वयतलो जेवपाक. पण पयलीं तुमकां गार्डनाचो लूक दाखयता. पळय सदां फुली पॅरीविंकल्स म्हणटा हेका खूब फुलता. आनी इवन न्हू गुलाब अशे पिंक कलर बारीक बारीक खूब फुलता. आनी कळे बीन खूब येयले. आनी आंबोली तर पळयात तुमी कितली फुलल्या म्हाज्या दारार. आनी चिंतलेलें की काडटलें आनी तेंची बरी एक फांती घालून देवीक घालतलें. आनी अनंतूय असो खूब फुलता. सो म्हाका सकाळचें पुजा करपाक बी बरें पडटा. आनी पानवेलीय म्हजी जाल्या. आनी हे लायणीकूय खूब म्हजी अशीं झाडां आसा जिका फुलां येता. हेचे तर बरे अनंताचे बरे मोठे येता. आनी आनिकूय अशे 2-3 अनंत आसा, दसवंत बीन आसा, ती बीन फुलता. सो हो आसा म्हाजो गार्डनाचो लूक. हे पळयात पीनट्स घालून हांवें बरे यम्मी सामके फोव केल्या. करपी बीन म्हाका मम्मीन दिल्लो. सो बरो करपी बीन घातले, बरे फोण्ण मारला. तर आयज आसा अक्षय तृतीया आनी आयज आमचे जोडवी आसा. सो हे पळय हो आसा. आनी म्हजो लूक तुमी रिल्सान पळया. आनी आमची सगळीं नेबर्स बीन तयार जाला. सो तेंचो बी लूक दाखयता तुमकां. ही आमची सगळीं नेबर्स आसा. आनी हे पळयात बरी हांगासर रांगोळी बीन घातल्या. आनी नातेकर कुटुंब बीन आसा.
सो गायज पालखी बीन जाली मागीर हांव चेंज करून हांव महाप्रसादाक गेलें कित्याक बायक म्हाका महाप्रसाद घेवपाक जाय आसलो सो दॅट ताका हांव बेगीन हें करपाक जाय बरोवपाक जाय आसलें. सो हांगासर म्हाजी भयण दोनूय प्लेटी रेडी करता, एक हांव आनी बाय आनी एक ताका. सो दाखयता तुमकां महाप्रसादाक कितें कितें आशिल्लें तें इवन मागीर जेवन घेता आनी मागीर फुडें कितें जाता तें दाखयता तुमकां सोमतेच. सो आतां महाप्रसाद जालो आनी ही म्हाजी पालखेची तयारी आसा, ही म्हाजी वोटी आनी हो आसा म्हाजो सेकंड लूक. साडी न्हेसला हांव वोटी करपा खातीर आनी पळयात ही आसा आमची पालखी. देवळान भितून काडटा, रामाच्या देवळान भितून काडटना. बल्ब डिम झाला गेला देवळान भटजी आहा देवळान ती सांगताली ताका धाडूंक ना म्हणून तुला मेळणो मेळणो लाय पालखी पाटणा हे करतात
गाईज हो असलो आमचो अक्षय तृतीयाचो जो आमचो देवीचो जो वाडदिवस आसा कालिका देवीचो वाडदिवस त्याचो व्हिडिओ आनी एंड करूंक ना हांवें कित्याक पालकी बीन सगळें जाता म्हणसर 10 जाली आनी बिजी आसता कित्याक गौतम धुवन सो तो देवळान आसता मागीर बाय बीन थंय येता वयता मागीर येयल्या उपरांत ताका मागीर बरोवपाचें बीन अशें आसता बारीकशें कामां सो ताका लागून प्रॉपर व्हिडिओ एंड बीन करूंक ना पण होप तुमकां हो जितलो हांवें रिकॉर्ड केला सगळीं जाणां वेट करतालीं व्हिडिओचो विचारतालीं म्हाका तुवें रिकॉर्ड केला ओ ना आनी कशें कितें केलां पण जितलें म्हाजे कडेन मॅनेज जालें आनी जितलें म्हाका पॉसिबल जालें तितलें हांवें रिकॉर्ड केलां होप तुमकां म्हाजो हो आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो आवडलो जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक तुमी इतलो म्हाका मोग दिता इतले तुमी म्हाज्या व्हिडिओ खातीर वेट करता आनी विचारता तुमी व्हिडिओ काडले काडूंक ना कशें कितें तें ट्राय करतलें जितलें म्हाका म्हाजो जो टायम आसा तो जितलो दिवंक शकता युट्यूबाक तितलो दितलें हांव आनी असोच मोग तुमचो दवरीत रावा आनी जितलें म्हाजे कडेन जातलें तितलें डेफिनेटली हांव करपाचें ट्राय करतलें सो इतलेंच म्हणून हो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता प्लीज व्हिडिओक लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय